कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. हांव पळयात हांगासर जमाई आजा न्हिदला. तर जस्ट न्ही आमचे जेवण बी जाल्ले आसा. आता तुमकां बॅकग्रावंड पळोवन कालच्या परचे व्हिडिओ पळोवन कळत आसतलें की हांव घरा कडेन आसा, घरा कडेन आयिल्लें आसा. तर जशें की तुमकां काल सांगलेलें पयलीं की तुमच्या वांगडा हांव 2 रेसिपीज ज्यो आसा पळय न्हू त्यो शेअर करतलें म्हणून. काल जी तुमी पयली रेसिपी ती माची जी ऑथेंटीक गोवन रेसिपी आशिल्ली ती, आणि आतां जी तुमच्या वांगडा हांव शेअर करतलें पळय न्हू ती रेसिपी आसा भयणीची. म्हळ्यार भयण आयज एक्चुली माचो बर्थडे जो तुमी पयरच्या व्हिडिओन पळयलाच आसा. सो त्या बर्थडे खातीर न्ही भयण केक करता घरा कडेन. ते करताच मैद्याचो रव्याचो कसलो कसलो केक करत आसता तेका कळटा करपाक. आनी तेज्या हाती वयलो म्हणटा तशें ते लॉकडावनाक बी तेणें खूब करून खावयलां. म्हणजे जेन्ना भायलें कांयच मेळनाशिल्लें पळय तेन्ना तें करतालें. कोणाले बर्थडे बी असले न्ही जाल्यार ते करून दिताले, पयशांनी न्ही अशेंच बट करून बी दिताले. तर ते न्ही केक करता. आयज मैद्याचो करता दिसता, अशी ते नॉर्मली रव्याचो सुद्दां करता बट आयज मैद्याचो केक करता खंय. सो तो केक ते करता, तेजी रेसिपी जी आसा पळय ती हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता आतां. हांवें केन्ना अटेम्प्ट करूं ना. खुबशे जाणांनी म्हाका कमेंट केल्लो फाटल्या दिसांनी की तू न्ही केकाची रेसिपी विदावट ओवन न्ही आमकां दाखय, अशें मायक्रोवेव ओवन नासतना कशी करता ती आमकां दाखय. प्रेशर कुकरान जावं लोकण्यान बी करता पळय न्हू तें. तर हांव चिंत्तालें अशें, मागीर चिंतलें अशें की जे अटेम्प्ट करूं ना पळय न्हू तें करपाक गेलें न्ही मागीर तें जाता न्ही, ताका लागून म्हटलें घरा कडेन येतलेंच न्ही तेन्ना करया अशें म्हणून. बट अशें चिंतून येवनाशिल्लें की आयजच तुमकां दाखयतलें अशें म्हणून. बट आयज कोइन्सिडंटली तें करता खंय. सो म्हटलें चल तुमच्या वांगडा शूट करून तुमकांय बी दाखोवया अशें म्हणून. हांवें न्ही खूब टायम पयलीं लग्नाच्या पयलीं बी बरे टायम पयलीं केल्लो एकदां ओवनाकूच केल्लो केक. कुकरान हांवें केन्ना ट्राय करूं ना, ओवनाकूच केल्लो आनी हांव ओवनाक करतालें. सो कुकरान तेजें एक्चुली ओवन आसा बट तें तितून करना, ते कुकरानूच करतात एवरी टायम जेन्ना करता तेन्ना. सो म्हटलें चल तुमच्या वांगडा आयज ही रेसिपी जी आसा पळय ती बी शेअर करया अशें म्हणून. चलात तर या भितर तेजी तयारी जी आसा पळय ती जाल्ली आहा. ते ड्रायफ्रुट्स बी चॉप करून घेताले, कितें करताले आपल्या भितर. सो हांवें म्हटलं तेच्या पयलीं व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो स्टार्ट करया म्हणून. तर चलात या भितर आनी केकाची रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती दाखयता तुमकां कशी करपाची ती. हाय म्हण मरे. हा पळय न्हिदला, जेवण खावन न्हिदला. कितें करता तूं येदें? म्हागेलो मोबायल घेवन बसला आपूण. लायट बंद करता. हां करता, लायट बंद कर. चलात तर मेळटा तुमकां. सकयल वचून जाली आसतली तेजी तयार. तो न्हिदता खंय म्हणून लायट बंद केल्या. हां आनी खंयची लायट? भायलो विंडो बंद केल्या खावूंक जातलो मरे. हां भितरली करता. चलात तर मेळटा आनी थोड्या वेळान तुमकां. तर हे पळयात हांगासर हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स जे आसा पळय न्हू ते काडून दवरला. तर आयज न्ही विदावट क्रीम केक, ड्राय केक जो आसता पळय न्हू सिंपल केक, तो केक त्याच्या खातीर न्ही सगळ्यात पयलीं हांगासर हो मैदो घेतला 1 बाउल. हो जो हांगासर मोठो बाउल आसता पळय न्ही ते बाउलाची क्वॉन्टिटी 1 व्हडले कप हे मैदो. आनी तेज्या वांगडाच हांगासर धंय घेतला 3/4 कप. जे कपान मैदो घेता पळय आमी तेच कपान धंय घेवपाचें. 3/4 कप धंय आनी 3/4 वाटी न्ही आमी हांगासर घेतले साखरीचो पावडर. सेम जे मेजरमेंट घेता पळय न्हू मैद्याचे ते सेम आयदनान मेजर करपाचें. धंय आनी साखर. नेक्स्ट हांगासर 3/4 वाटी जी आसा पळय न्हू तें दूद घेतलां. हांगासर आमकां लागतलें नेक्स्ट म्हटल्यार 1 पावच इनोचें पॅकेट. नेक्स्ट हांगासर 2 चमचे सुमार दुदाचो पावडर. हांगासर दूद आनी दुदाचो पावडर जो आसा पळय न्हू तो दोनी यूज करतात. ताका लागून दुदाची क्वॉन्टिटी 3/4 कप आनी 2 चमचे सुमार हांगासर दुदाचो पावडर घेतला. नेक्स्ट हांगासर आमी घेतले 4 चमचे, मोठे चमचे जे आसता पळय न्हू ते 4 चमच्यान तेल घेतलां. हे जे आमी रेगुलरली यूज करता पळय न्हू घराक खावपा खातीर तेल, तेल. नेक्स्ट आमकां हांगासर लागतले एसेन्स. तुमी जाय जाल्यार न्ही वनिला एसेन्स बी तुमचे कडेन कसलो आसा पळय तो घेवपाचो. हो हांगासर रोज एसेन्स आसा. नेक्स्ट आमकां लागतले ते म्हणल्यार ड्रायफ्रुट्स जे कितें अवेलेबल आसा पळय न्हू ते घेवपाचे. आमी हांगासर घेतल्या अक्रोड, बादाम आनी काजूच्यो बियो बारीक कट करून घेतले. जितले फायनली तुमचे कडेन चॉप करपाक जाता पळय ना तितले फायनली चॉप करून हे सगळे घेवपाचे. आतां हे आशिल्ले सगळे साहित्य जे आमकां लागतले ते. आतां नेक्स्ट म्हटल्यार बेकिंगाची तयारी.
तर हे सगळं काढून बेकिंगाक जे आसा पळय न्हू ते आमी स्टार्ट करूया. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांगासर तेल जें आसा पळय न्हू तें घालून घेता. एक व्हडलो असो न्ही बावल घेवपाचो आनी सगळ्यात पयलीं तितून तेल, धंय आनी साखरेची पावडर जी आसा पळय न्हू ती घालपाची. तर क्वॉन्टिटी जी आसा पळय ती तुमकां उदक दाखयल्ली पळय न्हू ती क्वॉन्टिटी. आतां तेल आनी धंय घातल्यात. नेक्स्ट न्ही हांगासर साखर जी आसा पळय न्हू ती घालून घेता आनी आमी न्ही हें सगळें आतां मिक्स करून घेवप. कांयच न्ही अशें लम्स बी उरपाक जायना त्या रितीन सगळें मिक्स करून घेवपाक जाय. कांयच अशें गुटल्यो बिटल्यो उरपाक जायना. एक स्मूथ अशें न्ही बॅटर रेडी जावपाक जाय. कितले टायम लागता तो मिक्स जावपाक? 2-3 मिनटां. 2 ते 3 मिनटां भितर न्ही हें मिक्स जावन रेडी जाता. चड टायम लागना. तर हें पळयात हांगासर आमचें बॅटर जें आसा पळय न्हू तें रेडी जालें. बॅटर पळय तेका न्ही कांयच लम्स जावं कांयच अश्यो गुटल्यो बिटल्यो कांयच ना. एक स्मूथ असो न्ही टॅक्स्चर येवपाक जाय. सो अशे रितीन न्ही हें हांगासर रेडी केल्लें आसा. तर न्ही नेक्स्ट आमी आतां हितून न्ही मैदो जो आसा पळय न्हू तो घालून घेवया. आनी मैदो न्ही घालता आसतना चाळून घालपाक जाय. एक तर तुमी पयलीं चाळून घेवपाचो नाजाल्यार न्ही घालता तेन्ना बी चाळून घेतल्यार जाता. आणि पावडर जो घातला मैदो जो घातला पण त्याच्याच वांगडा हांगासर इनो पावडर बी मैदो आनीक इनो पावडर जो आसा पळय न्हू तो दोनी चाळणीन घालून गाळून घेवपाचो. एक तर न्ही तुमी पयलीं चाळणीक घालून मैदो जो आसा पळय तो रेडी करून दवरला नाजाल्यार डायरेक्ट न्ही हे बॅटरान घालता आसतना बी चाळून घातल्यार जाता. आनी त्याच्या वांगडा हांगासर इनो जो आसा पळय न्हू तो बी चाळून घेतला. म्हळ्यार मैदो चाळटा आसतना तितूनच घालून घेतला. तर हांगासर न्ही आतां आमी मैदो जो घातला पळय न्हू तो बरो मिक्स करून घेवया. आनी उदक कशें आमी बरें अशें मिक्स करून घेतलेलें पळय न्हू कांय लम्स अशें गुटल्यो बिटल्यो उरना पळय न्हू. तशेंच आतांय बी आमकां हें मिक्स करून घेवपाक जाय. कांयच अशें गुळे बी उरपाक जायना. बरें स्मूथ अशें एक बॅटर जें आसा पळय न्हू तें रेडी जावपाक जाय. तर हांगासर आमचें स्मूथ अशें एक बॅटर जें आसा पळय न्हू तें रेडी जाल्लें आसा. चड एफर्ट्स पडना अशें म्हळ्यार बॅटर जें आसा पळय न्हू तें करपाक रोखडेंच न्ही मिक्स जाता. अशें गुटले बिटले जे आसा पळय ते चड जायना. तर आतां न्ही हांगासर मिल्क पावडर जो आमी घेतलेलो पळय न्हू तो घातला. 2 चमचे सुमार न्ही हांगासर हो मिल्क पावडर घेतला. तो बीन न्ही हितून घालून आतां हें सगळें परत मिक्स करून घेवपाचें. तर न्ही एवरी टायम जेन्ना तुमी सिंगल इनग्रेडियंट्स घालता पळय न्ही तेन्ना न्ही सेपरेटली हें न्ही सगळें मिक्स करून घेवपाक जाय. अशें ना की मैदा घातलो, साखर घातली, दूध घातलें सगळें घातलें आनी एट अ टायम मिक्स केलें तशें ना. सिंगल घालून न्ही हें बॅटर जें आसा पळय तें आमकां मिक्स करीत रावपाक जाय. सो हांगासर दुदाचो पावडर घालून बॅटर रेडी जाल्लें आसा. आनी थिकनेस जें आसा पळय तें तुमी पळोवपाक शकता हेका. तर आतां हितून नेक्स्ट लिक्वीड मिल्क जें आसा पळय तें घालपाचें. एट अ टायम सगळें घालप ना. हाफ अशें करून घालून न्ही मिक्स करून घेवपाचें. म्हळ्यार एट अ टायम तुमी सगळें घातलें आनी कन्सिस्टन्सी जी आसा पळय तेजी ती चड पातळ जाली जाल्यार ताकाच लागून न्ही थोडें घालून मिक्स करपाचें. एक आमकां जितली बॅटराची कन्सिस्टन्सी जाय पळय न्हू तितली येता म्हटल्यार न्ही हें आमकां दूध घालून मिक्स करून घेवपाक जाय. सामकें पातळ बी अशें करप ना. तर हें पळयात हांगासर बॅटर जें आसा पळय तें रेडी जाल्लें आसा. आनी हेची थिकनेस बी जी आसा पळय न्हू ती तुमी पळोवपाक शकता कितलें दाट अशें येयलें. चड पातळ करप ना. सो तें बेक जावपाक मागीर टायम लागता. मागीर बेक जावन येयना आनी चडय दाट दवरलें न्ही तो फुलोन येयना. ताका लागून हेची कन्सिस्टन्सी जी आसा पळय न्हू ती अशीच दवरपाची. इतलें थिकनेस हेचें. सो हें सगळें आमचें बॅटर जें आसा पळय न्हू तें रेडी जाल्लें आसा. आतां नेक्स्ट आमी हितून ड्रायफ्रुट्स आनी जे एसेन्स आसा पळय न्हू ते घालून घेवया. तर सगळ्यात पयलीं हांगासर काजू, बादाम आनी अक्रोड आनी हे हांगासर वनिला एसेन्स रोज एसेन्स आनी हे हांगासर रोज एसेन्स एक 4 थेंबे
घालून घेवपाचें, चड घालपाचें ना, मागीर त्याच्यानी सगळं फ्लेवर तोंडार बी मारता म्हणपाक शकता, नाकार बी मारता म्हणपाक शकता. तर ह्यानी आता बरें मिक्स करून घेवया. वास नाकार मारपा लागला. आणि ड्रायफ्रुट्साची क्वॉन्टिटी जी आसा पळय न्ही ती तुमी तुमच्या अकॉर्डिंग तुमकां कशे ड्रायफ्रुट्स जाय, चड जाय कमी जाय त्या प्रमाणे ही जी आमी क्वॉन्टिटी घातल्या पळय न्हू ड्रायफ्रुट्साची ती तुमी पळोवपाक शकता. सामके म्हळ्यार घासाक घासाक पडटा पळय न्हू तशें ड्रायफ्रुट्साची क्वॉन्टिटी घातल्या. आणि ह्याच्या भायर जर तुमचे कडेन आनी कितें आसा न्ही पिस्ता टुटी फ्रुटी जाल्यार ते बीन तुमी घातल्यार जाता. आमी ज्या आयदनान बेक करतले पळय न्हू त्या आयदनान घालून घेवपाचें. बॅटर रेडी जाल्या उपरांत आता जे टीन आसा पळय आमचे कडेन जितून आमी केक बेक करून घेतली पळय न्हू त्या आयदनाक न्ही ग्रीस करून घेवपाक जाय. तुमी तुमचे कडेन कसलें आयदन आसा पळय न्हू त्या आयदनाक घेवपाचें. हो आमचो एल्युमिनियमचो टीन, सो हितूनच न्ही आमी बेक करून घेतात. सो हेका न्ही पयलीं ऑयल लावन घेवपाचें आनी मागीर मैद्यान न्ही डस्टिंग करपाचें. इफ सपोज तुमचे कडेन बटर पेपर आसा न्ही जाल्यार तो बी घातल्यार जाता. विदावट बटर पेपर न्ही हांगासर आमी हो आतां बेक करून घेता. आता न्ही हितून आमी मैदो जो आसा पळय न्हू तो घालून घेवपाचो. जस्ट न्ही अशें की ते बॅटर जे आमी घालतले पळय न्हू ते काडटा आसतना न्ही बेक करून जातकीर ते पोंदाक लागपाक जायना, इजिली अशें येवपाक जाय. हेकाच लागून न्ही हे मैदो आनी तेल लावन आमी ग्रीस करून घेवपाचें. सो एक चमचो भर सुमार मैदो जो आसा पळय तो घालून सगळे सायडीच्यान आमी अशें करून ग्रीस करून घेवपाचें. तो काडपाचो सायडी दिसान आनी हे अशें करून ग्रीस करून जालें की ना घातले की ना मैदो मागीर हे उरता पळय तसो करून डॅप करून न्ही आमकां काडून घेवपाक जाय. चड जातलो न्ही तो, सो एक्स्ट्रा जो आसता पळय एक्सेस तो काडून घेवपाचो असो करून. हेजेर मारून तेणें काडून घेतला तो आतां. तर हे आमचे बॅटर जे आमी रेडी केल्ले पळय न्हू ते आतां न्ही हे टीन जो आसा पळय न्हू तितून घालून घेवपाचें ह्या आयदनाक. तर हांगासर बॅटर जें आसा पळय न्हू तें घालून घेतलां. आतां न्ही सारकें मातशें डॅप करून घेवपाचें सो दॅट खंय जर ताका अशें गॅप बी उरला न्ही जाल्यार तें बरें भरोन येवपाक जाय ताका लागून. आनी हें न्ही आमी आतां कुकर जो आसा पळय न्हू तितून दवरून घेवया. हो हांगासर कुकर जो आसा पळय न्हू तो एक 5 मिनटां खातीर न्हू प्री हीट करून घेतला. म्हणल्यार हेका न्ही सिटी बी अशी कांय लावना, जस्ट खाली दवरून न्ही तापोवन घेतला, कांयच ना हितून भितर. तर हो डबो जो आसा पळय तो आमी आतां तितून दवरून घेवया जस्ट एक 5 मिनटां खातीर. आनी पोंदाक न्ही हे पयलीं जें आसा स्टँड आनी तेजे उपरांत न्ही मागीर टीन जो आसा पळय तो दवरपाचो जस्ट फॉर एक बेज असो. आनी तेच्या नंतर आमचो टीन जो आसा पळय ना तो दवरपाचो. आनी हे न्ही आमकां आतां कुकराक धापणें लावन 25 to 30 मिनिट्सां खातीर बेक करून घेवपाक जाय. सिटी लावप ना आमी हांगासर, सिटी जी आसा पळय कुकराची ती लायली ना. सो गॅस जो आसा पळय तो मिडियम फ्लेमाचेर दवरून 25 to 30 मिनिट्सां खातीर बेक करून घेवपाचो. पयलीं न्ही हे 25 मिनिट्स जाले उपरांत न्ही चॅक करून पळोवपाचो. तुमी सुरी किंवा टूथपीक जो आसा पळय तो घालून पळोवपाचो. इफ सपोज क्लीन येता न्ही जाल्यार जाला, इफ सपोज क्लीन येवना न्ही जाल्यार आनीक 5-10 मिनटां खातीर असोच दवरून घेवपाचो. तर हे पळयात हांगासर केक जो आसा पळय न्हू तो आमचो रेडी जाल्लो आसा. ऑलमोस्ट 30 मिनिट्सां भितर न्ही हे रेडी जाल्लो आसा. आनी हे पळयात अशी न्ही नायफ जावं टूथपीक जो आसा पळय तो असो न्ही एकदम क्लीन असो भायर सरपाक जाय. तर हो न्ही आतां असोच हितूनच दवरपाचो एक 15-20 मिनटां खातीर. ऑर जे मेरेन हो थंड जायना पळय न्ही नॉर्मल टेम्परेचराचेर येता म्हटल्यार न्ही हो असोच दवरपाचो. तर हो आमचो हांगासर केक जो आसा पळय तो रेडी जाल्लो आसा. आतां न्ही थंड जाले उपरांत मागीर दाखयता तुमकां. तर हो पळयात केक जो आसा पळय न्हू तो थंड जाल्लो आसा. आतां न्ही हे टीन जो आसा पळय न्हू तितूंतल्यान भायर काडून घेवया. असो करून उलटो मारून न्ही धोडून काडून घेवपाचो. येयलो असोच धोडोवपा नाका, उलटो करता. तर हो पळयात ह्या रितीन आमचो केक जो आसा पळय न्हू तो रेडी जाल्लो आसा. आतां कट मा करतली बर्थडेक तेन्ना दाखयता मागीर कट करता तेन्ना. हां बस केक. आतां हेका न्ही आयसींग बी कांयच ना, कांयच ना. मा कसोच जाय खंय न्ही गे जालें.
तर तिका प्लेन जाय आशिल्लो ड्राय केक म्हणून असंच केला. सो ना जाल्यार आयसिंग बी करपाक जाता आशिल्लो. तर मागीर केक कट करता तेन्ना दाखयता तुमकां. तर केक कट करता आसतना न्ही तुमकां दाखयलोच ना. एक्चुअली कितें जालें ना, बड्डेक मार्क जो केक हाडलेलो पळय तेज्याच वांगडा तो बी केक कट केलो. सो सेपरेटली व्हिडिओ शूट केलोच ना कट करता आसतना. बट हांव तुमकां दाखयता की कट करून तो कसो जाला तो. कित्याक तुमी बड्डेचो व्हिडिओ पळयलो पळय तेन्ना पळयलोच आसतलो जेणे कोणी तो व्हिडिओ पळयला पळय न्हू तेणी की केक कट केलो कसो आसलो तो. आनी सगळ्यांनी रिव्यू बी दिल्लो बड्डेक. हांवें सगळ्यांक विचारलेलें बी की कसो जालो तो. सगळ्यांक खूब आवडलो. तर हांव न्ही तुमकां दाखयता की कसो जाता. म्हळ्यार खावन बीन थोडोसो उरला, खावन घेवन जातकीर आतां रिव्यू तुमकां. तर थोडोसो केक उरला पिसीस केल्लो तो तुमकां दाखयता हांव की कसो जालो तो. आनीक बड्डेक न्ही हांवें रिव्यू जो दाखयलो पळय तो इन शॉर्ट हांव हांगासर न्ही थोडोसो एड करता. एड करया न्ही. सो थोडोसो न्ही एड करता. जर तर तुमी कोणी तो व्हिडिओ बी पळोवना न्हू जाल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें न्ही अशें. आनी जे कोणें पळयला पळय न्हू ते परत एकदां पळोवन घेया. तर ह्याच्या फाटल्यान हांव थोडोसो एड करता आनी तेच्या नंतर तुमकां दाखयता की केक जो आसा पळय तो कसो जाल्लो तो. आनी तो बी पयलीं पळोवन घेयात. केक जो आसा पळय न्हू तो खावन पिवन उरला. मागीर बड्डेक कट केल्लो न्ही तो सगळ्यांनी खाल्लो. हो पळयात हांगासर असो रितीन जाला. मान उरलेलो डब्यांक काडून दवरला. तर हो पळयात कितलो सॉफ्ट जाला तो. आनी बरो असो जाला. बटर बी घातलेलो आनी बरो जाता. आनी तांतयां घातलेले सामको बरो जाता न्ही. सो आमचो वेज आशिल्लो. सो तुमी पळोवपाक शकता कितलो बरो जालो तो स्पॉन्जी असो. तर हो उरला आनी तुमकां सांगता एकदम बरो जालो. तेणें केला अशें म्हणून न्ही बट एक्चुअली खरेंच बरो जाल्लो हो केक. दीदील केक कसो जाला? बरो जाला. मिमी सांगे बरो जाला. निको केक कसो जाला? बरो जाला. बरं झालं रे केक. बरं झालं काय? बरो आला. तर केक जो आसा पळय न्हू तो ह्या रितीन जाल्लो. बरो जाल्लो टेस्टी असो. फक्त न्ही मार्क तो ड्रायच जाय आशिल्लो ताका लागून वयल्यान कितें म्हणटा रे ताका ते हे आयसिंग बी जे आसा पळय तें करूं नाशिल्लें. आय होप तुमकां आवडली आसतली ही रेसिपी आवडली जाल्यार एकदां ट्राय करात आनी मागीर म्हाका सांगात की कशी जाल्या ती. चलात तर मेळया फाल्यां सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. आयज अशें म्हणना तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा अशें कांय म्हणना. कित्याक लागून जाणा एवरी टायम जावन तुमकां तेंच सांगता. आनी आय होप करता की तुमी सगळ्यांनी म्हाजो चॅनल जो आसा पळय तो सबस्क्रायब केलो आसतलो आनी तुमकां व्हिडिओ आवडले तर तुमी लायक बी करतली. ओके बाय बाय. चलात तर मेळया फाल्यां. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.